नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आतां काउंटडावन टू काउंटींग सुरू आसा आनी आतां फक्त एक 2 दीस उरिल्ले आसा आनी ताचे उपरांत आमकां कळटलें की फुडलें सरकार कोण घडयता. फाटल्या निवडणुकीन एक फॅक्टर आशिल्लो तो म्हटल्यार NCP. पयलीं दिसतालें NCP आनी काँग्रेस एकठांय येतली, NCP काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड एकठांय येतली, पूण पळयत जाल्यार काँग्रेसीन NCP कुशीक दवरली आनी ताचे उपरांत NCPन आपलो अलायन्स पार्टनर जोडलो, तो म्हणजे शिवसेना. आनी ताचे उपरांत 13 सिटाचेर NCP कॉन्टेस्ट केल्ली. आमचे बरोबर आसा NCPचे गोवा युनिट प्रेसिडेंट जुजे फिलीप डिसोजा. देव बरें करूं. तूं आतां फुडें फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका दिसता तुकाय सगळे जाण तेच विचारता आसतले खंय गेलो जाल्यार. एक म्हणजे तूं येता काय म्हणून, आनी तेजे मोठो प्रश्न म्हणजे कोण सरकार करता काय. या रुपेश बाब, हांव 100% जशें आयज वोटींग जालां ते भाशेन आनी जशें एक सायलेंस वोट म्हणटा तो 35% जाला. आनी ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा तो जो पयलो आदलो जो MLA आसलो तेजे लोक भरपूर बेजार आसलो. बेजार जावपाचें रिजनूय आहा. कितें रिजन आहा म्हणटा कितें, ह्या मनशान म्हणटा तो वोटरांक व्हडलोसो वालोर दिलो ना. कितें आसता फायनली जरी तर पॉलिटिक्सान आमी मुखार सरतले जाल्यार आमी म्हणटा तो लोकां कडेन वोटरां कडेन आमचे वोटर भाव भयणां कडेन बरो संबंद आसपाक जाय. माविन गुदीन वोटरांक वालोर दिवना. 100% दिवंक ना. हे लोक उलयता. जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना भोंवतालो तेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांचे एक राग तेंच्या तोंडार पळयतालो. हो म्हाका दिसता त्या आमदाराक खबर नासली. त्या लोकांचो राग हो आसलो की हे पावटी आमकां हें नाका. सो हो प्रश्न हेजेर आयज तर चोवपाक वचत जाल्यार 35% जे सायलेंस वोटींग जालां ते हेजेर 100% हेजेर म्हज्यान सांगूंक शकता तुका. येस, जेन्ना 2 दीस उरल्या रिजल्टाक, सो कावंटिंगाक, सो फायनली आमकां NCP जिखता. सरकार कोण करता ते पयलीं सांग. सी सरकार म्हणटा तो हे पावटी न्हू, हांव सांगता एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक काँग्रेस जावपाक शकता. आनी जेन्ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काँग्रेस जावपाक शकता म्हणजे, पूण म्हाका दिसना काँग्रेस गव्हर्मेंट करतलो असो. ना राव, तो फुडलो क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट नंबराचेर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काँग्रेस जातली. काँग्रेस हांगाच बसून मिकी म्हूण लागलो सिंगल डिजीट पार्टी जातली म्हणून. नो, हांव म्हणटा हेजेर हांव आमच्या मिकी बाबाक डिफाय तुजोच पार्टी कॅन्डिडेट. म्हाजो पार्टी कॅन्डिडेट तेजे विचार अशें आहा. सिंगल लार्जेस्ट म्हणजे कितें? सिंगल लार्जेस्ट म्हणजे दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 16. ओके, पण सिंगल डिजीट जावची ना. सिंगल डिजीट जावपाक ना. सिंगल लार्जेस्ट ते स्वत उलया. सिंगल डिजीट जावपाक ना काँग्रेस जावपाक. पण सिंगल लार्जेस्ट. सो सिंगल लार्जेस्ट जातले. जेन्ना तर एक देखून वोट्स तर सुबेज आहा दुसरे पार्टीचे कडच्यान, वी कूड से इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. आनी दुसरी कोण? दुसरी म्हणटा ती एक BJP. हे पावटी 12-13 वयर कशीच वचपाक ना. 12-13 वर्स कशीच वचपाक ना. आतां हे तूं घेवन बसून उलयता म्हणजे तुवें काडला आसतलें कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज काडलां आसतलें. कितें आहा आयज वय डेफिनेटली आमी काडलांच, पूण आयज सगळें एक पार्टी BJPन आपलें ग्रांटेड घेयलो आहा. ग्रांटेड म्हणजे कशें, हिंगा जिखता थिंगा जिखता, थिंगा आमकां मेवतलें, हें रॉंग. आयज जरी तो दाबोली मेजप ना BJP. नो, डेफिनेटली दाबोली BJP कसोच जिखना. तो कसोच जिखना. तेणी म्हाका दिसता इट टेकन ग्रांटेड की ग्रांटेड म्हणजे लायटली घेतलो ना. लायटली घेतले आसतले. ह्या 2 इलेक्शनां 2000 जेन्ना 12 आनी 2017 हो BJPक चान्स पडलो ह्या कॅन्डिडेटाक. कित्याक चान्स पडलो? एक बरो कॅन्डिडेट नासलो. टक्कर दिवपाचे ह्या आमदाराक ह्या कॅन्डिडेट दाबोली नासलो. पण हे पावटी लोकांक चॉयस मेवला. जुजे फिलीप डिसोजा परत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला. तूं तर पयलीं तर हें काडीत, वोटींग पॅटर्न तर काडीत. हे जो न्यू वाड्यान जो वोटर म्हाजे भाव भयणां आसलीं ती म्हाज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसली. तशेंच वाड्यान डावन थोड्या कडेन म्हणटा आमी ते थोडे मेर्शी वाडा आनी ते सगळे थिंगा लोक आमची भाव भयणां म्हाजे बरोबर आसलीं 2007. ती सगळो चंक तुका मेळटलो. डेफिनेटली कित्याक लोकांनी म्हाजें काम पयलां थिंगा.
आनी लोक म्हाजेर वयर जाणा हो जुझे फिलीप डिसोजा कसलो लोकांक बरें बाराबर घेवपी लोकांचे प्रस्न आयकपी लोकांन म्हाजेर विस्वास दवरला आयज म्हज्या घरान तर कोणूय तर येयलो जाल्यार हांव तुका इतलें सांगता केन्नाय दारान भितर सोडना आसत केन्ना वचपाना आनी निराशी जावन वचपाना ही परिस्थिती म्हाज्या लोकांक म्हाज्या वोटरांक ज्या वाड्याच्या आनी चिखलेच्या लोकांक जो पयलो वोटर आहा ते खबर आहा. ओके आमी मेन हेजेर या. फर्स्ट काँग्रेस, सेकंड बीजेपी, थर्ड कोण अलायन्स? येलाय सगळी सी TMC, MGP. हय TMC हांव NCP, शिवसेना, MGP आहा NCP, शिवसेना. NCP आहा नो तुम्ही कितले काडटा? आमी काडटात सी आमी हे पावटी आमी डेफिनेटली 3 ते 4 आमी कशेय भाशेन काडटा. 13तले 4. हय हय 4तले 3-4 काडटाच आमी. 4 मेजपा बी शकतात. नाका मेच्यो न्हू नाका आमी म्हणटा. पयले तुका हांव एक सांगता 4 काडपाक शकता कितें आहा फायनली कितें आसता जे आमचे स्ट्रॉंग जे आहा लायक आमचे वेली आहा मागीर तशें आमचे नुवें आहा तशें आमचे नावेली आहा सो हे भाशेन नावेली धरून काडटा, वेळी काडटा, नुवें काडटा, दाबोली काडटा. हे आमची सिटां हे आमची स्ट्रॉंग सिटां. स्ट्रॉंग सिटां हय 100%. 100%. हय 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 फिलीप नेरी येता, हय रेहान मुजावर येता, जुझे फिलीप येता, मिकी येता. फिलीप येता मिकी येता येस. एक बारीक पयलें तुगेले सगळे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही ते खंयचे कोणाक कांय दिवना तेन्ना लास्टाक येवन एनसीपी कडेन टिकेट घेतल्या असले आतां पळय फिलीप नेरी ताका बीजेपीची टिकेट मेळुना तुजे कडेन आयला, मिकी काँग्रेसीची मेळून तुजे कडेन आयलो, रेहान मुजावर काँग्रेसीची मेळून तुजे कडेन आयलो. तूं एकटोच असो ओरिजिनल आसा एनसीपी. हांव नॅशनल पार्टी आमचे एनसीपी घेवन हांव पयले 20 वर्सां देखून हांव एनसीपी घेवन आहा. हे लोक जाणा लोकांनी म्हाका जायतो एप्रिशिएट केला. आयज जरी तर एक अलायन्स जाल्लें न्हू परत हांव उलयतां जेन्ना तेजेर मागे येवया. आमी पयलीं एलायन्साचेर येताच उलोवपाक. म्हाका हें सांग हे तुगे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही ते एनसीपीचे केन्नाच्यान ते आतां मिकी एनसीपी सोडून गेल्लो. सांगपा म्हणल्यार सी आमकां जिखतले मनीस आमकां 100% जाय आसले. एक जालें आतां मिकी बाब वो आमचे पयलो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आसलोच सोडून गेल्लो कसले कारणां लागून सोडून गेल्लो कोणाकूय कितें आसता जेन्ना घरान भितर आसतना केलोय राग आसता कितें प्रॉब्लेम तशे अर्दे आमदार तुगेले जर असेंब्लीतले पयले एनसीपीन केन्ना नाल्यार केन्ना आहले नीलकंठ आसलो चर्चिल आहलो जाल्यार हे भाशेन आमचे मनीस आसले न्हू. आयज हे नॅशनल पार्टीचे आमच्या नॅशनल एनसीपी पार्टीचेर हे आयज आमच्या हें जाल्या जिखोन येयल्या. तुमी फिलीप नेरी रॉड्रिगीसाक दिले जाका तुमी हरशी बोवाळ घालताले की बाबा ताणें काँग्रेस सोडून गेलो, बीजेपी जॉयन जालो, बॅक स्टॅबिंग केलें, कितें म्हणटा कितें डिफॅक्टर जालो आनी कितें जालो म्हण ताका म्हटलें तुमी. ना हें रॉंग. हांवें जाल्यार एज अ प्रेजिडेंट हांवें जाल्यार फिलीप नेरीक केन्नाच म्हणोंक ना की फिलीप नेरी ते पार्टीन आसलो सोडून गेलो काँग्रेसाक गेलो. आतां हें सोडून वचपाचें वो पार्टीन रावपाचें वो कितें करपाचें तेचे हेजेर आहा. हांवें ताका केन्नाय म्हणोंक ना फिलीप नेरी केन्नाय म्हणोंक ना. हांवें ताका जेन्ना हांव ताका फिलीप नेरीक जेन्ना हांव मेवलो फिलीप नेरी जेन्ना म्हाका मेवलो तेन्ना फिलीप नेरी हांवें डायरेक्टली सांगलें सी फिलीप नेरी थिंगा वेलींग जिखपाक शकता. ताका लागून आमचें एक एसेसमेंट जालें की फिलीप नेरी थिंगा वेलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखतलो. आतां हे हेजेर आमी ताका एप्रोच केलो तेणी आमकां मेवलें तेकूय विलिंगनेस दाखयलें सो हे हेजेर आमी गेले. पूण हांवें फिलीप नेरीक केन्नाच म्हणोंक ना की फिलीप नेरी सोडून गेलो पार्टी हें जाली. लोकांनी जायतें उलयलें. आतां लोकांनी लोकांनी हेंवूय उलयलें म्हजेरूय उलयलें. जुझे फिलीप डिसोजा वेलींचो कोण एकलो तेणी डायरेक्ट एक वॉट्सॅपार एक घातलो की जुझे फिलिपाक ना आपूण सांगता हे फिलीप नेरीक घेयलो जाल्यार आपूण उगी रावपाना हे भाशेन देखून म्हणलें. पूण फायनली कितें आसता जिखोवपाचें तांकां इलेक्शनाक तेजे बारा काम करपाचें हेजे लोकांचे हेजेर आहा. ना म्हाजें तें ना. म्हाजें म्हणटा तूं पक्षाचो अध्यक्ष आसा. यू आर नॉट सिटींग हियर जस्ट एज अ कॅन्डिडेट. यू आर अ प्रेजिडेंट ऑफ एनसीपी एंड फॉर लाँग टायम यू आर प्रेजिडेंट ऑफ एनसीपी. तुमकां अशें दीस कित्याक येता की खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां दुसरे कडल्यान कॅन्डिडेट घेवचे पडटा. तुमचे पार्टी वर्कर ना, पार्टी ना, बूथ ना, कांयच ना. ना हे रॉंग तुजें. बूथ ना न्हू आमचे पार्टी वर्कर आसले
वेळीन आहले ना वेलीन नासले पूण तुका हांव एक सांगता आयज ही परिस्थिती कित्याक येयली ती आयज जर ही परिस्थिती तर आयज येयल्या न्हू हाली काँग्रेसा लागून येयल्या हांव इनिशियली पयलो सना बोबाट मारीत आसलो की हे पावटी लोकांचे हें आहा चिंतप आहा लोकांक जाय सगळे बाराबोर रावन मुखार वचपा जाय आनी हांवें जोरी तर म्हजी पार्टी जोरी तर हे भाशेन हें करूंक ना लायक एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी इनवॉल्वमेंट ना जाल्यार एकूच कामां लागून बिकॉज हांव चिंतालो की हे पावटी कसलेंय कुफसांव जावचें न्हू कसलेय एक प्रॉब्लेम येवचे न्हू ताका लागून सर्टन कॉन्स्टिट्युन्सी आमी एक ऑर्गनायज केल्ली आनी हांवें म्हज्या लिडराक देखून सांगलोलें की सी काँग्रेसा मदें जेन्ना सीट शेअरिंग जेन्ना येतली तेन्ना कसलें कुफसांव जावपा नाका प्रॉब्लेम जावपा नाका ताका लागून हांवें सिलेक्टेड पयलींच तकलेन धरलें की बाबा एनसीपी आनी काँग्रेस वय 100% मिस्टेक जाली मी माझी मिस्टेक जाली आनी काँग्रेसाक आमी ग्रांटेड घेतले आनी काँग्रेसाक हें नाका आसलें कित्याक आयज जशें काँग्रेस आयज देखून एक आयकोंक येता बीजेपी देखून सपोर्ट केला म्हणून काँग्रेसाक बीजेपीन काँग्रेसाक सपोर्ट केला डेफिनेटली कित्याक लागून सट्टन हें करपाक कित्याक आयज म्हाका चोवपाक हें दिसता जाल्यार दाबोली देखून ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयतलो जाल्यार फायनली काडला आनी दुसरो हाडलो आनी केलो अरे तुका जोरी तर थिंग जिखपाक जाय हाले काँग्रेसाक सामकें जाल्यार ते अंडरस्टँडींग जावन कित्याक करचें न्हू कॅप्टन विराटो इज अ गुड कॅन्डिडेट आय एम बॅड कॅन्डिडेट तुम्ही कोणाकय दुसऱ्याक हाडून अरे केलो म्हणटा बाबा तो. दुसऱ्याक म्हणजे तुमकां सांगल्या हें जाता हांव हेंच लोकांक सांगता लोकांक हेंच खबर आहा अरे आमी थिंगा कॉन्स्टिट्युन्सीन काम केल्लें लोकांचें आमचें काम थिंगा आहा पण तेंका लोक तुम्ही ल्हान भुरगो देखून जुझे फिलीप डिसोजा म्हणटा कोण तो अडकता हांवें 3 वर्सांच्या भुरग्याक जेन्ना इलेक्शन बाबा तूं म्हाका अडकता वय वय फिलीप अरे हांव कित्याक लागून म्हणटा तुमकां कितें हा जेन्ना सी आयक जेन्ना हांव आतां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो हांव प्रेजिडेंट तुका दिसना सट्टन आमी एक सेक्रेट पार्टी तर वाडटली आनी लोकांचे हेजेर आमी तर वयतले जाल्यार तुका दिसना की आमी की बाबा एक सॅक्रिफायस कशी करपाक जाय म्हणून आतां तुमी सांगा म्हाका काँग्रेसान 37 सीट गायली 3 गोवा फॉरवर्डाक दिली कितली जिखतले ते म्हाका सांगया 2 दीस आहा रे तूच सांगले 16 जिखतले मागीर हेर सांग म्हाका हेर कॉन्स्टिट्युन्सी कितकोन तुमी पिड्यार करपाक चिंतला अरे इवन 1 सीट ह्या टायमाचेर इवन 1 सीट इम्पॉर्टंट आनी हें तर सीट तुमी तर सारकें हें करपाक जाय जाल्यार तुमी चिंतपाक जाय वय बाबा तें सारकें हे भाशेन जावपाक जायना तर काँग्रेसीचे कोणाक नाका आहले हें जावपाक चोय ह्या दोग जाण म्हणटा ते लिडर ह्यो म्हणटा तो एक म्हणटा तो गिरीश जो पार्टीचो प्रेजिडेंट काँग्रेसाचो दुसरो म्हणटा तो दिगंबर बाब तांकां नाका आहले 100% रे दिगंबर केन्ना बाब उलयता एक आनी कोत्ता दुसरें जेन्ना 2007 जेन्ना हांव इलेक्शनान जिखलो तेन्ना डायरेक्ट एअरपोर्टाचेर सान डायरेक्ट घरा येयलो मरे आनी म्हाका म्हणपाक लागलो जुझे फिलीप हांव तुजेर सरपाक येता तूं सदांच म्हाज्या बरोबर आहा हे पावटी ICUन हांव डिफिकल्टीन आहा प्रॉब्लेम आहा तुज्यान म्हाका सेव करूं जाता ही उतरां तेजी म्हाज्या घरा कडच्यान अरे पूण आयज आमचे लिडर ते हे दिगंबर कामतीक मानता आनी इवन लास्ट टायम देखून आमी एग्री जाले पूण दिगंबर कामत दुसऱ्याक केलें आतां तूं म्हाका सांग वॉट वॉज अ रिजन तो दिगंबर कामत वचोन आमच्या सुप्रिमो शरद पवाराक मेवलो कितें आतां केन्ना आतां मेळ रिसंटली मेवलो हें कितें कटसी कॉल आसा आसले रे कटसी कॉल कितें कटसी कॉल म्हणजे कितें तें कटसी कॉल एकमेकांक वळखता म्हणटकीर मेळटात न्ही. तें तुमी कोत्ता तुमच्या फायद्या लागून कोत्ता तुमी विजीट कोत्ता की तुमकां फायदो जातलो म्हूण कोत्ता आतां तुमी करता काय ना सपोर्ट दिगंबर खंयचो? इतलें सांग मागीर चिंतले आमी मिकी ना म्हणटा हय इम्पॉसिबल हय म्हणटा मिकीच्या मिकीन ना म्हणला पूण हांवें म्हणटा कितें डायरेक्टली आमी मागीर चिंतले मागीर चिंतले मागीर 100% 10 तारखेक चिंतले 10 तारखेक चिंतले 10 तारखेक 10च्या 12 एकाक चिंतले 12 म्हणजे रिजल्ट जातले दिसता 12 म्हणजे 2 देखून वयता न्ही रिजल्ट जातलो प्रॉब्लेम ना तितून पूण कितें आसता आमी मागीर चिंतले डेफिनेटली आमी आमच्या हेजेर आमी कितें आमी करतले प्रॉब्लेम ना
आता ह्या हेजेर तूं मातसो टोन डावन जालो तुजो. टोन डावन जायना हय. जाय जाल्यार म्हाजो टोन हांव वाडयता प्रॉब्लेम काय ना म्हाका सारकें नो, हांव कित्याक लागून बीजेपी हांव बरोबर वचपा ओपन आहा. ना चय आतांच नाका ते आतांच नाका आतांच आतांच नाका नाका टायम आहा सी आमी काँग्रेसा भशेन आमी आमगेले सगळे कॅन्डिडेटां कोण जिखपाचे तांकां व्हरून दवरपाचें ना तुम्ही सोपूत बिपूत घेवना. सोपत सोपत घेवंक ना सी कितें आसता पॉलिटिक्सान कसलो रे सोपत उरला देवा मुखार सोपूत उरना. आयज वयतले सोपूत घेतले देवा बगले घेतले आनी सायबा म्हणटले आमी हो बेश्टो सगळे एकठांय आहा म्हूण घेयला आमी तितून ना आमचे दुसरें डिसिजन जावपाक शकता फाटल्यान म्हणटले. पॉलिटिक्स मरे पॉलिटिक्सान हे लोक ते भशेन आहा न्हू कळ्ळें तुका सो एनसीपी दोनूय वटेनी ओपन आहा. तुमकां ते महागठबंधन तसले बी काय लागना. सी काँग्रेसाच्या लिडरान जेन्ना इलेक्शन जावचे पयले जेन्ना एलायन्स जायना आसतना काँग्रेसान लिडरान एक स्टेटमेंट केलो आनी म्हणलें की पोस्ट एलायन्स करप अरे तुमी सगळे डिस्ट्रॉय करता तुमी सगळे प्रॉब्लेम करता आनी मागीर पोस्ट एलायन्साचे उलयता तुमी हा एमजीपी टीएमसी लागीं दिसता तुका. कोणा लागीं टीएमसी लागीं दिसता तुका. कोणा तुका एनसीपी काजा कडेन लागीं इन सेन्स लागीं इन द सेन्स जसो काँग्रेसीक फाल्यां समज एमजीपी टीएमसीचे आयले सीट आनी तुमचे सीट जाय आनी गव्हर्मेंट घडोवपाक जाय जाल्यार वतले तांचे कडेन कोणा कडेन टीएमसी एमजीपी. नो टीएमसी एमजीपी ते एलायन्स आहा ते बरोबर आहा हय ते म्हाका देखून दिसना ते दे आर व्हेरी क्लोज टू काँग्रेस म्हणून कितले येता म्हणटा तूं म्हाका तांचे? दिसता 3-4 येतले 100% 3-4 तेंगेले सीट येतलीच 3-4 दोगांचे मेळून 3-4. ओय ना दोगांचे मेळोन एक वाडोवंक शकता दोगांचे मेळोन एक वाडोवंक शकता पूण ते फायनली एमजीपीचेच एक 3 ते 4 100% येता. शिवसेने कडेन तुमी एलायन्स केला या दसांनी. शिवसेने कडेन आमी एलायन्स केला म्हणजे आमचे थिंगा महाराष्ट्र महाविकास गाडी हे आहा ती आघाडीची गाडी चुरली आनी आघाडीच्या हांगावर फायनली कितें आसता म्हाजो लिडर जेन्ना येयलो आनी तेन्ना बसलो आनी हे भशेन एक मिटींग घेतली पण आमचो आनी तेंचो व्हडलोसो टच नासलो हे भाशेन लायक बाबा आमी हुंय तेंचे मिटिंगेक गेले वो आनी हुंय आमी एक आतां डिसिजन एकठांय जावन घेतले. डिसिजन एकठांय जावन घेतले. न कोण शिवसेना आनी आमी हय ना तितून ना 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 आमचे एनसीपी त्या लिडर कितें NCP. करता ते पळोवया एनसीपी तेन्ना महाआघाडी गाडी बिडी काय ना. महागाडी ती महाराष्ट्र कितें आसता तुका जाय तेन्ना हांगा जाय तेन्ना तितून कितें जाला काँग्रेसूय आहा महाविकास गाडी काँग्रेसूय आहा फायनली काँग्रेसान कितें केलें काँग्रेसान रावली आपली वाट पयली आपली वाट पळोवन दुसरे कडेन रावले लास्ट तांकां कॅन्डिडेट ना जावन देखून तेणी देखून दुसऱ्या पाड्याचे दुसरे कॅन्डिडेट हाडले आनी व्हडले तुम्ही केला तेच केला ते म्हणटले एनसीपी. आमी केला म्हणजे आमी तुम्ही केला तशेंच ते हाडले आमी केला भायले भायले. आमी जरी तर केलें जाल्यार फायनली हांव हेंच सांगतालो आयज आमची परिस्थिती इतली येवची नासली इतली सिटां घालपाची आयज आमी तर बाराबर आहले सारखे आसली ही परिस्थिती येवची नासली आयज आमकां बारा कितली सिटां घालता आशिल्ले काँग्रेसी बरोबर. काँग्रेस एलायन्स जाल्ले जाल्यार ते 4 ते 5 आमी सिटां घालता 4 ते 5 आमी तेज्या वयर धरून तुजें का तूं सॅक्रिफायस करता. ना ना जोरी तर हाले पार्टीन म्हणलो तर म्हाका सॅक्रिफायस कर पूण 100% सॅक्रिफायस करतालो उबोच रावचो नाशिल्लो. कितें उबो रावचो नाशिल्लो. ना उबो रावचे ना सपोज तर म्हणलेलें म्हाका काँग्रेसान म्हणलेलें आमच्या लिडरान तर म्हणलेलें हे भाशेन चल हिंग तूं व्हर जिकोन येना तिंगे जायना अशें जायना सो पार्टीक लागून कितें आसा हांव डेफिनेटली करपी आहलो म्हाका प्रॉब्लेम ना आहलो कित्याक म्हाका जाय आहा ते लोकांचे बरोबर आमी रावपाचें आनी हे पावटी कशेय भाशेन लोकांनी जें चिंतलां ते लोकांचे हें आमी करून दाखोवपाक जाय आहलें म्हणून पूण काँग्रेसान फायनली करूंक ना काँग्रेसान चिंतूंकच ना काँग्रेस एक सांग म्हाका आयज जोरी तर आयज आमी एलायन्स आहले जाल्यार आयज इतली सिटां आमी घालची ना आहले ना रे. तुमचे लिडरूय येवना ना बाकीचे आमी लिडर लिडर येवंक ना म्हणजे आमी आमच्या लिडरांक सांगलें की म्हाका पब्लीक मिटींग घेवपाक नाका हे पावटी आमी पब्लीक मिटींग हांवेनूय घेवंक ना. कित्याक आनी कित्याक सांगता जेन्ना हांव लोकांक एकठांय करून म्हजे वोटर जेन्ना म्हाका कडेन येताले तेन्ना कितें करताले जेन्ना सगळे वोटर जेन्ना कोणूय येयले
त्याचो फोटो जो व्हॉट्सॅपार येयलो काय ना, त्याच्या दुसऱ्या ओपोजिशनाचे जे रुलींग जो आमचो हे आसले त्याच्या कॅन्डिडेटांचे कितें आसला, जो हांव हो मनशाक क्रॉस मारताले आनी घराको डायरेक्ट फोन करताले, सांगताले अरे तूं थंय मिटिंगेक कित्याक गेलो, कित्याक तो पावलो, धमकी येताल्यो. सो हेका लागून हांवें हे फावटी म्हाजो पॅटर्न इलेक्शनाक चेंज केलो. इवन रॅली काडूंक ना, इवन रॅलीक देखून आमचे ते वोटर भाव जर आयज बाराबर रॅलीक देखून आसले जाल्यार तांकां धमक्यो येताल्यो घरान. आनी तेजे आवय बाबाय म्हणटा बाबा न्हू सुसेगाद रावा, तुमी हांगा वचनाका, आनी म्हाकाय नाका आसले. हे भाशेन लोकांचे एक कोण धमकयता, बीजेपी? नो 100% बीजेपी. ते कितें सोदता, पावर तेंच्या हातीन आहा न्हू, ते अजून मिनिस्टर आहा न्हू, उरल्या न्हू, पार्टीन आहा न्हू, हे भाशेन ते दिता हें करताले. पूण तांकां खबर ना लोक तेंचे बरें नासलो म्हणून. लोक भिवून सेपरेट रावला, पूण जेन्ना वोट मारता आसतना भिवपाची लोकांक गरज पडोंक ना. सायलेंसली वचून वोट मारला, सायलेंसली वोट मारला. सायलेंट वोटर तूं आपले म्हणून मेळटा. डेफिनेटली कितें आसता ऑप्शन लोकांक, आमच्या वोटर भावांक खाली ऑप्शन तें आसलें. कितें आसता, मुवीन नाका ते बीजेपी म्हणटोडें वोट मारलो, वय ना. सो विरियाटो आसलो, विरियाटो न्यू कॅन्डिडेट आसलो. सो न्यू कॅन्डिडेट म्हणटा लोकांनी तेजें काम पळोवंक ना, लोकांक तेजें हें जावंक ना. सो डेफिनेटली तो न्यू आसलो, तो गोंयचो आवाज तितून पार्टीन तितून ऑर्गनायझेशन. आम आदमी पार्टीचो बरो स्ट्रॉंग आसलो. आम आदमीचो आसलो, पूण कितें आसता आम आदमीचो तितलो येना. पयलो तर कितें आहा, जेन्ना आमी पडोंक ना, आमी इलेक्शन बसना म्हूण ताका एक चान्स पडलो. 10,000 मतां काडली खंय ताणें. केन्ना 10,000 मतां काडपी केन्ना काडली बाबू नानोसकर हे पाटी काडली खूंय? फाटल्या फावटी. फाटले फावटी 10 कोण फिगर दिले, हे फिगर रॉंग. सो हे ऑप्शना हे टोटली म्हणटा तें कितें ऑप्शन म्हणटा लोकांक म्हणटा एक जुझेफ लीप. आनी जुझेफ लीप हो सगळ्याच्या तोंडार आसलो. सो हे पाटी हांवें म्हाजें काम जें कितें केलां, कोणार मिटींग देखून केलें, हांवें कोणाक वॉट्सॅपार घालूंक ना. जेन्ना वॉट्सॅपार फोटो येतालो तेन्ना तांकां तेच्या तोंडाचेर स्क्वेअर मारताले आनी तेच्या घरा कडेन फोन वयताले. धमकी दिताले. धमकी दिताले. सो 10 तारखेक 10:10 घड्याळाचो खबर न्ही, 10 तारखेक तुजो 10:10 घड्याळ आसा पळय एनसीपीचे, ताचेर लोक दाबोळी थंयच्यान जिखून येतलो. घडयाळ म्हणजे दॅट्स अ विक्टरी न्हू. 10-10 सारकें. काउंटिंग 10 तारखेक आयलें. हय 10 तारखेक काउंटिंग येयला म्हणटकच दॅट इज अ विक्टरी. घडयाळाचेर सदांच एक विक्टरी कांट्या दिसता पडटा दोन. सो हेजेर डेफिनेटली हे पावटी देव म्हाज्या बरोबर आहा. ह्यो पावटी म्हजो वोटर भाव भयणा म्हाज्या बरोबर आहा. बरें, लास्ट क्वेश्चन. एक सगळ्यांक भिरांत दिसता आनी सगळे जाण आतां उलोवपा लागले ओपनली की खंय तरी बाबा एकदां रिजल्ट जालो की ते पक्षाक सोडून 2/3 हेवटेन वतले, 2/3 तेवटेन वतले. तुमचे बी तशें कांय ना न्ही? चॅक केलें आमी चॅक केले. सो आमी आमच्या जे हांकां सगळ्यांक आमी एक मिटींग देखून घेयली. जो आमचे कॅन्डिडेट कोण बसले ते फिलीप नॅरी ते मिटिंगेक पावना. फिलीप नॅरी टुराक गेलो, खंय गेलो. मिकीकूय मातशें काम पडलें पूण दुसरे कॅन्डिडेट सगळे येयल्ले. आमी मिटींग घेयली, मिटिंगेक आमी उलयले. सो हे फायनली आमचे फुटपाना ना, फुटपाना 100% फुटपाना. आनी फ्युचरान कॉमन डिसिजन घेवपाक शकता पूण फुटपाक ना, फुटपाना, पार्टयेंतले वचपाना. देव बरें करूं. इनफॅक्ट सोंपोवच्या पयलीं आमी परत कन्फर्म करून घेता. एक एनसीपीन अजून डिसायड करूं ना कोणाक सपोर्ट करप तो. ना, ते येतगर डिसायड करतले कितले जाण येतले. सो तातूंत काँग्रेसीकूय ओपन आसा, बीजेपीकूय ओपन आसा. तांकां चिंत दिते सगळे तांकां ओपन आहा म्हणून. पूण फायनली आमी डिसिजन म्हणटा ते सारके बरें ना. पूण डिसिजन कितें काँग्रेस बीजेपीकूय डिसिजन ऑन द रायट ऑन द 10th. ओके. येस 10 तारखेक 10 तारखेक जुझे फिलीप येतलो. येस. 40 नांवांनी आसतलो. हय हय हय. कितें आसता लोकांचेर म्हाका विश्वास आहा आनी देवाचेरूय म्हाका विश्वास आहा. त्या विश्वासान आयज हांव हे गोंयच्या लोकांक सांगूंक वता की लोकांनी म्हाका वोट मारला, विश्वासान तेणी म्हाजेर वोट मारला आनी विश्वास तेंचेर म्हाजे आजून पासून आहा. आनी ह्या आमच्या गोंयच्या भावा, आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी भावा मदें हांव तेंच्या बरोबर सदांच आसतलो हें हांव उतर दिता. आनी महाआघाडीची गाडी ना, सगळी महाआघाडी जातली सारकी. सगळे एकट्यान महाविकास आघाडी एकट्या रावतले.
तेजेर सद्याची कसलोय तरी doubt आसा ती सगळे हय, तेजेर कसलोय डावट ना. हय आमी सगळे एक आसतले आनी हे एकठांय गोंयचें रावतले. कितें बरें आहा तें आमी करतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर काउंटडावन टू काउंटिंग हे सिरीज ऑन युअर फेवरेट वेबसाइट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabalin.com. Keep watching us.